नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. शुक्रारा बऱ्या लेवलाचेर मार्केट क्लोज जाल्ले, मात इस्रायलाचेर हमासाचो हल्लो आनी ताचे उपरांत इस्रायलान जाप दिवपाक सुरवात केली आनी युद्ध पेटले. हजारांवयर लोक सोंपले. युद्धाचो नेगेटिव्ह परिणाम शेअर मार्केटाचेरय दिसलो. इस्रायला कडेन संबंधित व्यवसाय तसेच गल्फ देशांकडेन संबंधित व्यवसायांचे शेअर आज पडले. निफ्टी 50 इंडेक्स 141 पॉइंट पडलो. 19,539 नेगेटिव्ह उक्तो जाल्लो बाजार 19,489 मेरेन पडलो आणि 19,588 मेरेन रिकवरी करून इंडेक्स 19,512 नेगेटिव्ह क्लोज जालो. सेन्सेक्स 65,560 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 483 पॉइंट पडून 65,512 नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात फक्त 7 शेअर डॉक्टर रेड्डी, HCL टेक, टाटा कन्झ्युमर, ONGC, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, TCS आणि SBI लाईफ कंपनीचे शेअर आज चढले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये अदानी पोर्ट, HDFC लाईफ, हिरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा स्टील, BPCL आणि बजाज फायनान्स कंपनीचे शेअर आज पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो TCS. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस कंपनीन शेअर होल्डरांक खुश खबर दीत बायबॅकाची घोषणा केल्ल्यान टाटा कन्सल्टन्सीचो शेअर आज पडपी मार्केटाक सावरपी थारलो. TCS वांगडाच HCL टेक आणि इन्फोसिस कंपनीतूय बरी खरेदी दिसली. LTTS आणि टेक महिंद्रा कंपनीचे शेअर आज चढले. MCX कंपनीची न्यू प्लॅटफॉर्माचेर अनसर्टेनिटी क्लियर जाल्ल्यान शेअर आज बऱ्यापैकी चढलो. लॅपटॉप आणि हेर इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स उत्पादन करपी RTI कंपनी आज 10% वयर वाढली. इस्रायल युद्धाक लागून बाजार आज नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. क्रूड ऑयल चढले आणि ऑयल मार्केटिंग कंपनी पडले. IOCL, BPCL आणि HPCL कंपनीचे शेअर आज नेगेटिव्ह. वांगडाच प्रेशर दिसलो विमान सेवा दिवपी इंटरग्लोब एव्हिएशन आणि GMMR एअरपोर्टाचो शेअर आज नेगेटिव्ह दिसलो. पेंट इंडस्ट्रीतूय हाचो परिणाम दिसलो. एशियन पेंट्स आज डाऊन जाल्यार बर्जर पेंटाचेरूय प्रेशर दिसलो. गेल्या वर्सा इस्रायलात हाफिया पोर्ट घेवपी अदानी पोर्ट्स आज 5% पडलो. इस्रायल प्रकरणाचो धपको सगळ्याच अदानी कंपन्यांक दिसलो. अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी विल्मार, अदानी पॉवर आज नेगेटिव्ह ट्रेड जाले. एमटार टेक कंपनी टेक्निकली बऱ्या लेवलार आसूनय इस्रायल हमास युद्धाक लागून जबरदस्त पडली. शेअर आज नेगेटिव्हच क्लोज जालो. बँक ऑफ बरोडाचो क्वार्टरली रिझल्ट बरो आसूनय शेअरान मोठी प्रॉफिट बुकिंग आयली आणि वांगडाच हेर सरकारी बँकांचे शेअर पडले. डेल्टा कॉर्पाच्या टॅक्सा विशीं सकारात्मक विचार करपाचे सिग्नल मेळिल्ल्यान आज डेल्टा कॉर्प कंपनीचो शेअर बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह दिसलो. शेअर सुरवातीक 5% पॉझिटिव्ह ओपन जालो आणि उपरांत 4% क्लोज जालो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.